हांगा बालवाडीन आसा ते पयलीं सेपरेट रूम आशिल्लो, आतां सगळो एक केल्लो आसा आनी आतां त्याच रुमान सगळे साक तेंचो स्टॉक बी सगळो थंयच आसा, भुरगीं थंयच आसात. तेन्ना सगळ्या भुरग्यांच्या आवयांक प्रॉब्लम जाता. ती कितें म्हणटा, असल्यानी आमी कशीं धाडटलीं भुरग्यांक बालवाडीन अशें म्हणटात. आनी तेंचो मातसो प्रॉब्लम आसा भुरग्यांक. आनी भुरगीं सटकरून थंयच गॅस आसा, सिलिंडर आसा, सगळो साक पडलो जाल्यार सटकरून भुरगीं पोना पडटलीं. थंयच गॅस आसा, सटकरून भुरगीं वतात गॅसी कडेन कितें देंवपाक वयर चडून सकयल देंवचें पडटा. स्टेरकेसी वयल्यान टॉयलेट आसा तो, बाथरूम आसा तो भायल्यान आसा आनी ताका म्हणजे ताका सेक्युरिटी अशी म्हणटा ती कांय ना. भुरग्यांच्या जिवाच्या लायफाक एकदम अत्यंत धोकादायक आसा. केन्ना कसलो प्रसंग हांगा जायत घडत आनी परतो आनीक दिल्ली सारकें प्रकरण हांगाय बी आमच्या गोंयांत जायत म्हणून हांव कळकळीची विनंती करता आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन, आमदारा कडेन, सगळ्या कडेन विनंती करता. आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे जे BDO कलेक्टर कोण कोण आसा तांच्यांनी हाजेर सारकें येवन ताबडतोब जाता तितले बेगीन स्पिडिली एक्शन घेवचें. हे सगळें जाल्ले उपरांत हांवें PMOक कंप्लेंट केल्लेली. ऑन 20th ऑफ लास्ट मंथ गोवा गव्हर्मेंटाक कंप्लेंट येयलेली, पूण आजुनूय कांय जावना. जेन्ना हांव पंचायतीन विचारूंक गेलो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें तूं जाता तें कर, कांय जावपाचें ना. हांव बालवाडीन बाईकूय विचारपाक येयल्लो तेन्ना तेणी सांगलें की आमकां 8 दिसांनी एडजस्टमेंट करून दिता म्हूण सांगलेलें आहा, पूण तेजें आजून जावना. तुमी हें पळोवंक शकता. लास्ट टायम हो आमकां आयिल्लो एप्लिकेशन तेंचें की हॉटेलाक एक्सटेंड करपाक एक रूम दिवचो म्हूण बालवाडीचे. एक्चुली ते दोनूय रूम बालवाडीक अलॉट केल्ले आसले, एक स्टडी रूम आनी एक किचन रूम आनी स्टोर रूम अशें करून दिल्ले आसले. म्हणटकूच आमी कितें चिंतलें आमचे टर्मार आमी तर तांकां दिले जाल्यार भुरग्यांचे त्रास जातले. थंय गॅस सगळें एकूच कडेन जातलें म्हणून आमी तो दिवंक ना, अलॉट करूंक ना. आतां पळय बॉडी येयला तेमी कशें दिलें तें आमकां खबर ना आतां. म्हणटकूच तें आतां कितें तुमी म्हणजे एक्शन घेवचें हेजे वयर. आमी सरपंचाक गाठली, तिजी फायल खाजून वयरूच पावना. एक रूम काडटली फाटल्यान आनी बालवाडीक टॉयलेट सेपरेट भुरग्यांक आनी थंयसर हें करतली, तांकां जेवणाचो एक सेपरेट किचन करतली आमी थंयसर कळ्ळें न्ही. म्हणून आमी तें आतां फायल दिल्या पेंडींग आसा, थोड्या दिसांनी काम स्टार्ट करतले आमी तें. टेंडर फ्लोट जाला कितें कितके एस्टिमेट केला? एस्टिमेट बीन अजून कांय करूंक ना, आमची फायल अजून वयर पावूंक ना. सिलिंडर तातूंत मदींच भुरगीं मोठे मोठे भरिल्ले साक आनी पोतयो, गुदावान भुरगीं कशीं दीस काडटात तांकां आनी देवाक खबर. ते शिवाय बाथरुमान भुरग्यांक व्हरतलो जाल्यार ही कसरत. सध्या हो अंगणवाडीचो गुदाव राम भरोसे. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.